मोगचनो आमकां सुमयान आनी एक नवो दीस दिला आनी तो सुमी आमकां सांगात हाडलेलो ह्या सक्रामेंतांत हजार जाता. तो आमचो सुमी जिवो देव जिवंत देव जावन आसा. उण्या रुपाकाल हजाराच्या सुमयाक आमी आतां आराधन करया, मान करया, गावन एक अपुर्बाचें भजन. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. त्या सुमयातय आमी एक जावया. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. जीव म्हजो उल्हासान भरलो, जीव म्हजो उल्हासान भरलो. जीव म्हजो तुजे थंय संतोसलो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. मोग तुजो खरो जीव पासून दिलो, मोग तुजो खरो जीव पासून दिल्लो. सासणीक तो मीठ नासलो, सासणी तो मीठ मेर नासलो. दोशी करसो मोग तुजो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. तसो सुमी ह्या सक्रामेंतांत क्रोस हजर आसा. उण्या रुपाकाल जिवो आनी जिवंत देव. त्या सुमयातय आमी एक जावन हो थोडो वेळ आमी करसितना ताका आराधन करया, ताका मान करया. तो आमचो सुमी म्हणून आमी वळखुया. आयच्या वांजलांत मार्कस वांजला वस्वर 12, 20 आनी 6, 20 आनी 7 वळ तोच सुमी आमचो जेजू जिवो देव अशें उल्लेख करता. तसो देव मैज लागीं उलयल्लो, हांव देव अब्राहमाचो, देव इसाकाचो आनी देव जाकोबाचो. आनी मुखार तो म्हणटा, हांव जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. आमचो देव खरोच जिवो आनी जिव्यांचो देव. आमचो मेस्तांचो आमी जियेल्यारी मेल्यारी ताचींच जावन आसा.
तो देव अब्राम असो इसाक असो जाकोब असो तांचे ते विश्वासी जाल्लो आज आमचे ते विश्वासी जाता त्या विश्वासी देवाक आमचे कधी ह्या सक्रामेंतांत जर आसच्या देवाक आमी निरंतर अर्घां दिवया गावनी गीत H26 पेज 85 H26 पेज 85 देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो सगळ्या संवसार असो तोसो देव म्हजो आनी तुजो ताळयो पेटून संतोषान आमच्या देवाक आमी अर्घां दिवया. असो देव इसाक असो देव जाकोब असो सगळ्या संसार असो देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो सगळ्या संसार असो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो तरी आमच्या समया आमकां सोडवून दिल्लो सोमिदो आमकां बचाव केल्लो सोमिदो आमची दया केल्लो सोमिदो जशें इस्रायल परचेक सोडयलें ताणें आजून आमकां सोडूंक सोदी शिवो देव जिवंत देव ताची स्तुती करया ताची स्तुती केल्ल्यांक सदांनी चड कुरपेन बरसो देव तो आज तुका आनी म्हाका निरंतर ताची स्तुती करतना सगळ्या मनान काळजान आमकांय सोडवून दिता सुडका दिता खुरपा दिता देखून ताची स्तुती करया निरंतरी. सोडवून दिल्ली इस्रायेला आमकांय दिता पाकी मनशां सोडवून दिल्ली इस्रायेला आमकांय दिता पाकी मनशां स्तुती करया सर्वेस्परां वाकनुया धन्या देवा स्तुती करया सर्वेस्परां वाकनुया धन्या देवा देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो सगळ्या संसार असो देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो सगळ्या संसार असो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो वैमगाळ मौन आनी म्हयनो निरंतरी आमच्या देवाक पवर्थ देवाक आमकां रसून बसून सांबाळसो देव आमकां राखसो देव वय आमचे थंय सदां विश्वासी जाल्लो जशें अब्राम इसाक आनी जाकोबा थंय विश्वासी जाल्लो आज तुजे थंय मुचे थंय हर एकल्या थंय ताका लागीं सरच्या ताचेर पातयेवच्या हर एकल्या थंय ताका स्तुती करच्या हर एकल्या थंय विश्वासी जाल्लो तो देव त्या देवाक निरंतर अर्घ्यां दिवया ताची स्तुती करया ताका नांव हाडया ताका वाखनया ताका आमी महिमा दिवया. असलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता स्तुती करुया सर्वेस्परां वाकनुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस्परां वाकनुया धन्या देवा देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो सगळ्या संसार असो देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो सगळ्या संसार असो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो
आणि तुझो जुनी हातबाऱ्या स्तुती करूया हालेलुया 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 सम्या हालेलुया हालेलुया ओकलाम तुका महिमा अब्राहम इसाक आणि याकोबाने विश्वास झाले आज मुझे समय सदैव विश्वास जाऊन बोवर्त्या देवासर पदवेदरा शिव्यानी शिवंत तुका सर महिमा पावो स्तुती पावो हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड प्रेज यू जीसस तो देव मोजो आणि तुझो तो देव मोजो आणि तुझो तो देव मोजो आणि तुझो प्रत्येक पोटी आम्ही म्हणूया तो देव मोजो आणि तुझो तो देव मोजो आणि तुझो मार्कस वांजलावस्वर 12 20 7 हांव देव अब्राहम असो देव इसाक असो आनी देव जाकोब असो जिव्यांसो देव तो मेल्ल्यांसो न्हय पळय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमचो देव शाश्वत जावन आसा ताचें थंय मरण ना आनी तो मरण आमकां दिना मरण तो आशेना कित्याक मरण ताणें रसूंक ना ह्या संवसारांत मरण आयलें पातका वरवीं पातकाक लागून मरण आयलें पण आमी जाणां आमचो देव तें मरण पयस करता ताच्या पुता जेजूक दान पाताक खान आनी अख्रेक निमाणें मरणाचेर जैत व्हरता आनी मरणाक नास करता पाडाव करता देखून आज आमी ताचेर पाती येतना देवाक आमी लागीं सरतना हर एक पवडी आमी मागणें करतना आमी आराधनांत जावं बरो सक्रामेंतांत वांटो घेतना आमी जेजू थंय एक जातना आमकां मरण ना कित्याक तो देव जिवो जिवंत देव जिव्यांसो मेल्ल्यांसो न्हय आमी जियेल्यारी मेल्यारी आमी ताची सवय आसता देखून जेजून म्हणलें जो सुवांजलावस्वर 10 वळ हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमतुंच्या मापान तें मेळो म्हणून आय केम सो दॅट यू मे हॅव लायफ इन इट्स फुलनेस देखून मुगाळ भावना आनी भयणीनो ह्या कश्टांच्या काळार आज कितलींशीं जाणां अंतरल्यांत आज ह्या कोरोना म्हणल्यार खरगाक बली जावन आसात आनी जायते पवडी ह्या कश्टांत संकश्टांत आमी अस्कत मनशां सैमांची आमच्या मोगाची आमचे दान पयस जातना आमी निराश जाता पण आमी एक दिश्ट आज सुमयाचेर घाली जाल्यार ह्या सुमयात आमी जियेत आसतना जियेल्यार मेल्यार आमी सुमयाचींच कित्याक आमचो देव जिवो देव जिवंत जिव्यांसो मेल्ल्यांसो न्हय आमच्या आदी ती गेल्यांत विशेवांत आसात ताच्या समोर आसात दे आर इन द प्रेजन्स ऑफ गॉड म्हणून आमी आज ते बरोबरशान मागलें देखून आमी मागता कोण आमच्या आदी गेल्यांत सरल्यांत अंतरल्यांत तांचे खातीर मागचें वाचपी जावन आसा आमी मागया एक आमी तांचे खातीर मागता नंतर ती सुमया थंय एक जाल्यानंतर ती आमचे खातीर मागतात जेजूचें ल्हान फुलो सान तेरेस सेंट तेरेसा ऑफ चायल्ड जीजस ती म्हणटाली एकवटती सांतीन आमकां पवित्र सभेंत मेळ्ळेली पवित्र सभेची दोतोर ती म्हणटा डॉक्टर ऑफ द चर्च तिणें म्हणलें हांव म्हजो सर्ग संवसाराक बरेंपण करच्यांत करसितां आय विल स्पेंड माय हेवन इन डुईंग गूड फॉर द वर्ल्ड हांव म्हजो सर्ग संवसाराक बरेंपण करच्यांत करसितां म्हणून तिणें सांगलें जायते सांत भक्त हें सगळें सत जाणां आसलें आज आमी मागया एक वर आमचे दोळे आमी धांबया
आज ह्या कश्टांच्या काळार आमी आसता आसतना आमचो बरोवसो आमचो भावार्थ आमी सुमयाचेर चडोवया. तो आमचो देव अब्रामाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो, जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. आमी जियेल्यारी मेल्यारी ताचींच म्हणून समजोवन पाती येवन आनी आमच्या आदीं गेल्यान ती देवाचो आसात, एकच विशयवांत आसात. आज मागया प्रत्येक तरान ह्या कोरोना खरग्या निमती अंतरलेल्या समेस्त भावा भयणी खातीर आमच्या कुटुंबांत जायतीं जाणां आज आमकां साडून थंय गेल्यान जावंक बरो. आनी अशें आमी निराश जाल्या आनी अशें आमी कंगाल जाल्या. थोड्यांच्या कुटुंबांत दोगां तेगां जायतीं जाणां बली जाल्लीं आसात, अंतरलेलीं आसात. आनी अशें काळोखूच ह्या मरणाचें मोड आमच्या वा बियाचें मोड आमचें थंय आमच्या घरांनी आसा जाल्यार जावं बरो. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. त्या भावा भयणीचो उडास आमी काडया. जे आमचे आदीं अंतरल्यान तांचे खातीर मागया. ज्या घरांत आज भंय आसा, भिरांत आसा, काळोख आसा, मोड आसा, निरासपण आसा, तीं कुटुंबां तीं घरां आमी भेटोवया तांचे खातीर. आनी तशेंच कश्टांच्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. कोरोना ह्या कर्गा निमती सांबरोस भार जाणां आमची बोवारी आमच्या देशांत, आमच्या गांवांत, परगांवांत, विदेशांत, हेर गांवांनी जायतीं जाणां कश्टान आसात. तांचे खातीर आमी मागया. तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय, आमकां जिवीत दिवंक आयिल्लो, आमकां सोडवून दिल्लो, तसो तुमी आमची दया करूं म्हणून त्या सुमयाचेर आमची दिश्ट गेल्या. ह्या घडये ह्या सक्रामेंतांत जराशच्या सुमयाक आमी पळोवया. तो सुमी आमकां आयकता, तो सुमी आमची दया करता. आज आमी कोणा खातीर मागता तांची तो दया करता. तो सगळ्यांक मेळोवंक वचूं, तांकां आपडूं, तांकां बरें करूं म्हणून आमी मागया. सुमया तुज्या पांया तळा बरोवसो दवर नांव आयलां. सर्वय काळी तुजी स्तुती करूंक हांव आशेतां. आमी कंथार गावया, गीत गावया. L25 पेज 169. L25 पेज 169. तुझ्या पायांतळा बरोवसो दवर नांव आयला. सर्वय काळी तुजी स्तुती करूंक आशेता. धनिया म्हज्या सोडवून दारा बेसांव तुजें दितू म्हाका. खुर्सार तावून कृपा तुजी वाळय म्हूण मागता. तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. बेसावा सोशीवर सर्गींत हांव देवोन येता. बेसावा सोशीवर सर्गीत हांव देवोन येता. पोवीत तुजें उतर दिसपडते प्रेरण दिता. पोवीत तुजें उतर दिसपडते प्रेरण दिता. उपकार नियाळ तुजे अर्गां दिता. उपकार नियाळ तुजे अर्गां दिता. सुमया तुजे दय म्हाका सगळ मेळटा. शांती मेळटा, समाधान मेळटा, सुडका मेळटा, बुजवण मेळटा. म्हजें भें भिरांत तूं पयस करता. सुमया तुजो मोग वर्तो जावन आसा. कित्याक खुर्सार तुवें सगळें केलें. पातकां काडलीं, इडा शिडा काडली. तुज्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. तुवें मोरनाक पाडाव केलें, मरण तुवें काडलें. आज तुजेर पातयेंत येयल्या आमकां सुमया मरण ना. ह्या संवसाराक आमी अंतरूंक पुरो, पण आमी तुजे थंय जिये जाल्यार हांव ससनाक. सुमया आमचो भावार्थ घट कर. नवो बरोवसो आमकां दी, बुजवण दी. सुमया तुजे कडेन आमी मागता. वाज लाल्यो
आज अंतरलेल्या आमच्या आदी गेल्ल्या कोरोना पिडेक बली जाल्ल्या भाव भयणींक तुका समर्पण करता आनी मागता तांची दया कर सुम्या तांकां ससान विशेळ आनी अशें जायते जणांक होगडावन आज निराश जाल्लीं कंगाल जाल्लीं सुम्या तांकां तूं सुबसय सुम्या आमच्या रियेका कश्टान संकश्टान सुम्या आज तुका उलो मारच्या रियेक लांचेर बेसांव घाल सुम्या तुजें आशिर्वाद घाल निंबीर पडोवन तुका आज आमी नमस्कार करता हांव सुम्या ह्या भाव भयणी खातीर आमचे हात आमी वाडटा हांव आनी मागता हांव आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया आज कश्टूंच्या भाव भयणी खातीर आमचे आदी गेल्यांत सरल्यांत तांचे खातीर आनी मागया सुम्याक उलो मारया पातखातावून सुडका दिवशाक देवा थंय सर्वांक एक करच्या हलवारी दोंगरार कुर्सार सुम्या तूं उमकारलोय मनशा कुळा पासो सुम्या खावने तावून खुर्सा पर्या हलतो सावून पातकी मनशाचे मरण मेलोय तुजो मोग सुम्या सदां काळावनी आळता तुझो मोग सुम्या सदां काळावनी आळता साक्रिफीस तो तुजो काळजान जगोवन दवरता साक्रिफीस तो तुझो काळजान जगोवन दवरता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावडता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावडता दिंबीर पडून तुका नमस्कार करता दिंबीर पडून तुका नमस्कार करता उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता दिंबीर पडून तुका नमस्कार करता दिंबीर पडून तुका नमस्कार करता हात बारे आमी स्तुती करया आनी मागया हालेलुया 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 सुम्या तुज्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर आज परत तुका उलो मारच्या रियेक लावन सुम्या प्रत्येक आमच्या आदी कोण गेल्या आयुश्यवान आसा तांकां सुम्या ससान विशेव दी सुडका दी सुम्या कश्टूंच्या भाव भयणी ताचे कश्ट हाडू कर पिडाशरा तूं बरी कर सुम्या कंत बेसराय पयस कर तुजेर बरवोसो भावार्थ सुम्या सोडो तूं जिव्यांचो दे मेल्ल्यांचो न्हय जिवो आमकां जिवीत तूं दिताय सुम्या जिवीत आमकां दी सुडका दी सर्वान इन द नेम ऑफ जीसस वी बी ब्लेस्ड healed and delivered and set free in the name of Jesus our families आमची कुटुंबां आमची मोगाची जांचे खातीर आमी मागता हांव सुम्यान आशिर्वादीत कर सुडका दी we pray in your mighty name bless us heal us and deliver us Lord set us free hallelujah 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 Lord thank you Jesus praise you Lord hallelujah 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 दिमेगल्या आमच्या त्या सवांचेर आमी केल्ल्या समर्पणाचेर सुम्याचो आशिर्वाद आमी जोन घेवया देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा हांव वाचून सांगता 60 वर्सांचो जन्म दिवस आचरशितात फ्रांसीस कार्डोजा केम्माण्णू प्रिन्सन रोजारियो कुप्पेपदाव आर्नाव स्मिता डिसोजा जेप्पू एंजल पिंटो उजिरे आल्डन डिसोजा बहरेन तुमकां तुमच्या जन्म दिवसाचे शुभाशय आनी देवाची आशिर्वादां
काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात. जॅनेट आनी रोजवेल्ट प्रेरा बँगलोर, रोजारियो लोबो आनी वेरोनिका डिसोजा मुक्का, तुमकां तुमच्या काजारी जिवितांत देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. आपल्या जिवितांत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस मानीर, जेन फुटाडो मुंबय, जॉयस नॉर्बर्ट डिसोजा बँगलोर, पावेल मिनेजस मैसूर, विल्फ्रेड डिकोस्टा सुरतकल, एवलिन कुटिन्ना मीरा रोड, जोसेफ आनी जेम्स डिसोजा त्रिपूर, क्लारा करवालो नाईगांव. आपल्या त्या सवा बसत मिसान दितात. आस्टेल लोबो आनी कुटुंब सांत आंतोनीच्या मानाक, मेटिल्डा डिकोस्टा बँगलोर, जॉयन सांगतीस किरंत, जेम्स आनी लिना डिसोजा. आतां सरलेल्या मालगड्यां बसत मिसा पुलगतींतल्या आत्म्या बसत मिसान दिता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन सतुरियन आनी जुलियाना डिसोजा सिर्वा, देवादीन संतान अँटनी मास्कारेनस कारकळ, देवादीन सिप्रियन पीटर डी अल्मेडा कंकनाडी, देवादीन मायकल डिमेल्लो, देवादीन सिस्टर मारिया वेरोनिका, देवादीन सिस्टर मारिया रोजेट फेर्नांडीस, देवादीन सिस्टर पौलीन कोलासो, देवादीन सिस्टर कॉन्राडीन, देवादीन फादर रॉक लोबो मुंबय, देवादीन फादर रोनी ब्रगांजा मुंबय, देवादीन क्रिस्तीन सल्डाना कनजार, देवादीन आयरीन पिंटो मोडंकापू, देवादीन जेम्स डिसिल्वा उद्यावरा, देवादीन जेरोम डिसोजा वडाला मुंबय, देवादीन मॉरिस डिसोजा पेरमानूरू, देवादीन एलिजा पीटर फेर्नांडीस दांडेली, देवादीन लिडविन फोन्सेका लोरेटो, देवादीन तेरेसा आनी जोसेफ डिसोजा मुल्की. कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यां बसत मिसितात. डिकोस्टा आनी कुटुंब सुरतकाल, देवादीन उर्बन दांतीस किन्नीगोळी, देवादीन विक्टर मार्सेल डिसोजा विरार मुंबय, देवादीन डेनिस आनी लुसी सल्डाना उडपी, देवादीन ओजवाल्ड मार्सेल डिसोजा मुंबय मँगलोर, ऑजवर्ल्ड मार्सेल डिसोजा मँगलोर, देवादीन सायमन आनी दुल्सिन डिसोजा उल्लाड, देवादीन कॉसेस मंतेरो उल्लाड, देवादीन राजास्वामी आनी संताना मेरी बायंदूर, देवादीन लॉरेन्स आल्वारिस मुंबय, देवादीन एडवर्ड मेंडोन्सा कुवेट, देवादीन लॉरेन्स आनी पॉलिन कुटिन्ना पक्षिकिरे. ह्या त्या सवा सांगता आमची त्या सभा ह्या पवित्र वेदीचेर आमी दवरया. प्रवेश गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना कोंकणी भक्ती गितांतले गीत नंबर A9, पेज नंबर 22. जमल्या सोम्या मंदिरान तुझ्या, अर्घांनी सर्वोपकारान तुझ्या, गीता गावून प्रणाम अर्पिता, भली भेटून तुका वंदिता, दिलपणी आज तुका हर्षिता, दया माया तुझी नियाता, भक्ती जिनी बघसून माता, आदर कृपा बेसावा श्रीता, जमल्या सोम्या मंदिरान तुझ्या, अर्घांनी सर्वोपकारान तुझ्या, गीतां गावून प्रणाम अर्पिता, भली भेटून तुका वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्तदय मगाळ भावना आणि बहिणीनो, आमी परत एक पावटी सांगाता मेळ्ळ्या. हें बलिदान भेटोवंक आज हांव प्रत्येक मीस काडटा. आमचे कश्ट सुम्यान हळू करचे खातीर कश्टांच्या काळार आमी आसा. कोरोना म्हणलें खर्ग विस्तारून आसा आनी ह्या खातीर आज हे कश्ट हे खर्ग सुमे निवार म्हणून ह्या बलिदानांत आमी प्रत्येक तरान मागया. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया, देवाक अर्घां दिवया.
आमचो देव जिवंत जिव्यांचो मेल्ल्यांचो न्हय म्हण तो सांगता. तो सुमी आमकां आयकता, आमची मागणी तो आयकता. देखून ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमची मोना काळजां ती करया. आमची अस्कतकाय पातकां आमी वळखोन सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसने आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत बघून सदां सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काकुळदारा देवा, आमचे कश्ट पळय, आमचे ओझे हाळू कर आनी आमचो भावार्थ घट कर. हे परी तुजी आमच्या बापाची जतनाय आमकां केदींच सुखाना म्हूण वळखोन तुजेर आमचो विश्वास थीर जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. तोबिताच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव कंतीन बुडोवन रडोंक लागलो आनी आस्कार सुस्कार सोडून हांवें अशें प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा तूं प्रामाणीक आनी सगळ्यो तुज्यो करण्यो नीतपणाच्यो, सगळ्यो तुज्यो वाटो काकूळट आनी सत तूं संवसाराचो म्हूण सुबेदार. आनी आतां हे सर्वेस्परा म्हजो उडास कर आनी म्हजे तुजी कृपाळ दिश्ट घाल. हांवें केल्ल्या पातकां खातीर, निनारपणी केल्ल्या सुखी खातीर आनी म्हज्या पुर्वजांनी केल्ल्या पातकां खातीर म्हाका ख्यास्त लायनाका. आमी तुजे विरोध पातक केले, तुजे आदेश आमी पाळले नात, देखून तुवें आमकां लुटीचे, निर्वासनाचे आनी मरणाचे अधीन केली. ज्या राष्ट्रामध्ये तुवें आमकां शिमटायली त्या राष्ट्रामध्ये आमी खबरांची खेबडायाची आनी खेडण्याची एक वस जावं शिकली. म्हज्या आनी म्हज्या पुर्वजाच्या अपराधा पासत तुवें म्हाका लायलेली कठीण शिक्षा खरीच सारकी, कित्याक आमी तुजे आदेश पाळूंक नात आनी आमी तुजे समोर स्वताचे वाटेन चलोवंक ना. देखून आतां तुका जाय तशें म्हाका चलय. म्हज्या आत्म्याक म्हजे तावन वेगळो सरूंक फरमाय आनी हांवें ह्या संवसारांतलो भायर सरून परत धूळ जावं म्हाका दी. जिवनचे प्रास मेलो जाल्यार म्हाका अदीक बरें, कित्याक म्हाका फावूनय ती निंदा हांवें आयकल्या आनी वळखंतीन हांव बुडलां. सुरेस्परा दया करून ह्या संकटांतलो म्हाका निवार. म्हजो तिरस्कार करूं नाका, म्हजे वयली तुजी नदर काडूं नाका. हे संकट सोंसचे प्रास आनी ही निंदा आयकोवचे प्रास हांव मेलो जाल्यार म्हाका अदीक बरें. त्याच दिसा मेदियाच्या एकपातनांत रागवेलाच्या दुवे साराकी आपल्या बापायच्या साकरणी मदले एकल्यान उलयल्लीं आत्मनाची उतरां आयकोंक मेळ्ळीं. कित्याक 7 दादल्या कडेन तिचें लग्न जाल्लें, पूण खोट्या देवसारा आस्मोदेयुसान तांणी तिचे कडेन संभोग करचे आदींच तांकां एकल्या फाटल्यान आनी एकल्याक जीवशी मारलें. देखून साकरणीन तिका म्हळें, तूंच तुज्या दादल्यांचो गळो चिडून तांकां जीवशी मारताय. तुका 7 दादले आसले, पूण तांचे मदलो एकलो लेगून तुका उरलो ना. आमकां तूं कित्याक मारताय? तुजे दादले मेले देखून तांचे बराबर तूंय मोर. तुज्या एका पुताक वा तुज्या एका धुवेक पळोवंक आमकां केदींच मेळना जावं. त्या दिसा ती खंतीन बुडली आनी रडली. गळपास घेवन चेहरादान ती आपल्या बापायच्या घराच्या वयल्या कुडा गेली.
पूण तिणें सारकें चिंतून पळोवन आपणायतल्यामुळे ना, लोक म्हज्या बापायची अशी निंदा करतलो. तुका एकलीच अपुरबायची धूव आसली, पूण आपल्या निर्भागीपणाक लागून तिणें गळपास घेतलो. अशें आपल्या म्हातारे प्रायर ताणें खंतीन बुडोवन फोंडान देवोंक हांव कारण जातलें. हांवें गळपास घेनासतना रावचेंच भोव बरें. त्या बदला हांवें म्हज्या जिवितांत केडण्यो आयकना जावच्याक देवान म्हाका मरण धरचे खातीर हांव ताचे लागीं विनंती करतलीं. देखून ती जनेला लागीं गेली आनी आपले हात विस्तारून धरून तिणें प्रार्थना केलें. तेच घडये देवाच्या महिमे मुखार हांच्या दोगांयच्या प्रार्थनाचो स्विकार जालो आनी दोगांयकी बरी करूंक राफायलाक धाडलो. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. श्लोक. तुका सोम्या म्हजो आत्मो हांव उबारता. तुका सोम्या म्हजो आत्मो हांव उबारता. तुजेर हांव भरवसता म्हज्या देवा, म्हाका फटवून दिनाका. म्हज्या दुस्मानाक म्हजे विशीं आसूंक करिनाका. तुजेर विश्वास दवरलेलो कोणूच फटवून पडचो ना, पूण खरार मोडलेली मात्र लजेक पडटली. श्लोक. तुका सोम्या म्हजो आत्मो हांव उबारता. तुजे वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या वाटेन म्हाका सोलोवन व्हर, म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरता. श्लोक. तुका सोम्या म्हजो आत्मो हांव उबारता. सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतरांक सुकाना तो. वाट सुकलेल्यांक तो सारके वाटेन हाडटा. खालत्यांक सताच्या मार्गान तो सोलोवन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. श्लोक. तुका सोम्या म्हजो आत्मो हांव उबारता. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांव पुनः जिवंतपण आनी जीव म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी साधुजेव जिवंतपण ना म्हणटले ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करूंक लागले. मेस्त्री, मोइजेन आपल्या कायद्यांत आमकां अशें बरोवन घालां, एकल्याचो भाव मरतना आपणाक भुरगें नासता आपल्या बायलेक सोडून वचो जाल्यार सरल्ल्याच्या भावान ताचे विधव बायले लागीं लग्न जावन सरल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो एक स्त्री लागीं लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मौन पावलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मौन पावलो. आनी तिसऱ्यांनी तशेंच केलें. उपरांत एकल्या फाटल्यान एकल्यान 7व्यान पर्यंत तिका लग्न करून घेतली, तरी एकल्याकी भुरगें जालें ना. शेकी सक्ता फाटल्यान ती स्त्री मौन पावली. तर मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा दिसा ती कोणाची बायल जातली? ते 7 भाव तिचे लागीं लग्न जाल्ले न्हय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. देवाच्या समर्थ विशयां ती कळीत ना. देखूनच तुमी फटवून पडल्यात न्हय. मेल्ल्यांतले जिवन जातस दादले तशे स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली. देखून तांकां लग्न आसचें ना आनी मौन पावले जिवन जातात म्हणल्या विशयांत मोइजेच्या ग्रंथांत जलत्या बला विशयांत बरोवन आसा तें तुमी वाचूंक ना कितें? थंय देव मोइजे लागीं उलोवन म्हणटा, हांव देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. जिवांचो देव तो, मेल्ल्यांचो न्हय. देखून तुमी पुर्ते सुकोवन पडल्यात. देवाचे उतर हे. वाकली तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडोवपा वार्ता. क्रिस्तदय मुगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू साधू सेवांक अशें म्हणटा, तुमकां पवित्र पुस्तकाचे अर्थ गोतूना.
देवाच्या सामर्थ्याचे विशयी तुमकां कळीत ना देखून तुमी फटवून पडल्यात साधू सेवांक मात्र न्ही आमकांय तशें जाता कित्याक पवित्र पुस्तकाचो अर्थ कळचे जाल्यार CCC कॅटेक्युजम ऑफ द कॅथोलीक चर्च पवित्र सभेची दोतोन आमकां शिकयता 108 नंबर काडल्यार 108 तातूंत म्हणटा जर देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक खरें जाय तर सासणीक शब्द जावन आसच्या जेजून आमची मनां उक्तीं करी जाय जेजून मनां उक्तीं केल्ले करीत आमकां जायना आनी आज आयच्या वांजेलांत वा आयच्या वाचपांनी तो सुसंदेश आमचो देव कोण म्हणून आमकां वळोवंक मेळा जाय तर तसो देव वा जेजू आमकां वळोवंक दिता पयल्या वाचपान पळया तोबीत आनी सारा दोगांय मागता लांब वचप पूण विशय इतलोच ती मागता तांच्या कश्टा आकांताच्या वेळार आनी देव तांकां आयकता राफायलाक धान्न तांकां बरीं करता आनी तेंच आयच्या वांजेलांत साधू सेव जे जिवंतपणाचेर पातयेन येतले कित्याक तांकां देवाची वळख ना ते खाली ते पोरण्या सोल्ल्याचे 5 बूक मात्र ते पातयेताले पेंटटूक म्हणटात आनी तातूंत तांकां कळीत आसा अब्राम इजाक आनी जाकोबा विशयी जेजू तेंच उल्लेख करता तांच्या वाचपांनी वा तांच्या शास्त्रांनी कितें आसा त्या पवित्र पुस्तकान तेंच देव अब्राम आसो इजाक आसो जाकोब आसो म्हळ्यार देव तांचे तें विश्वासी पूण जेजू मुखार वेता आनी म्हणटा जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्हय म्हळ्यार ताचेच विशयन तो तांकां कळीत करता उगडापें करता आनी तेंच जेजू आमकांय आमचें तें आमकांय उगडापें करता पूण आमची मनां काळजां देवाक आमी उक्तें दवरी जाय आमी मिसाक आयल्यार पावना आमी मागल्यार पावना पूण मनां काळजां उक्तीं ना जाल्यार आमी तशेंच उरता फटवून पडता देखून मागया एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आमचो देव निसाकी जिवो देव जिवंत मेल्ल्यांचो न्हय आमकां ताची वळख दिता आमकां आयकता आमकांय बरें करता सोडवून दिता आज ह्या बलिदानांत आमकां भेटोवया प्रत्येक तरेन आमी मागया कोण आज कश्टून आसा तांचे खातीर ह्या कोरोना कर्गाक संपडलेल्यां खातीर वा कर्गाक बली जाल्ल्यां खातीर तो देव आमा समेस्त दया करूं ताका चड आनी चड पातयेवन ताचेर पातयेवन जियोवंक आमकां जाय अशी कृपा तो दिवं आमेन. बेटोणे गीत आमी गावया आमचे देवी गायना कोंकणी भक्ती गितांतले गीत नंबर D13 पेज नंबर 43. भेटैतावी कानिक बापा उण्या बैनाची भक्तीन समर्पितावी कानिक मोगाची कानिका संगी भेटैता जिनी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगा सोरूपकार जाऊ तुका भेटोची सर्गीच्या देण्यानी भजिनी आमची कृपा दी जियेवच्या जिनी मोगाची. म्हज्या बाबयनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या आदंतें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पुलिसाच्या आवाज सर्वेस मानून घेव. काकुळदार बापा आमी तुका विश्वासान बेडयता ती देणी आनी आमची मागणी मानून घे. आमी भक्तां त्यो दुखी खंती ह्या बलिदाना वरवीं स्वादीक परमळाचो यज्ञ जावन तुजे मुखार पावो म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर काळे आनी सर तें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो
त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवंक आम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदर ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका सोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सुमेस्त भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. Povit, 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 darbaraंचो सर्वेस पोतू. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आनी पवित्र कर मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची गुणरगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिसो पती भगवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मनवल्यान प्रतीक तरान सार नोळम सुगडणार. सांजुजे फ्रेनाडमेट्स हेसवडीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना
आमचो देव जिव्यांचो मेल्ल्यांचो न्हय आमकां आयकोसो आनी आमचे सुवें सदांचो आमकां कश्टान वरांतली निवाडसो राखून व्हरसो देखून आमकां समर्पण करून प्रत्येक तरान आमचें खर्ग सोमी बेगीनच निवार म्हणून आमच्या मोगाच्यांक सकडांक आमची ते सवां भेटोवन जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयागुण्याची वितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळ दिन सर पातकांतली सुटय. पिडेशुडेंतली आमकां गूण कर. सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय. कोरोना म्हणल्या महाखरगांतली आमकां बेगीनच निवार आनी सोराकांतांतली आमकां वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुमच्या दंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुजी कोडण रगत आमी सांगता हांव तुमचेर झडती आनी ख्यासर जावं आमच्या काकूत आमच्या आत्म्याक सगळी भलायकी आनी वखद दे. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त जिवंत देव आमचो आमकां आयकुचो आमचें सगळें सदां आसा. देवाची शिळी संवसाराचें आनी आमचें पाप करता ती हे शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयांत कुमगाराचें गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना कोंकणी भक्ती गितांतलें गीत नंबर E10 पेज नंबर 52. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या. स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजा. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या. स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजा. जिविताचे खाण तूं आत्म्याचे पोषण तूं. आत्मो आमचो भरताय दैवीक जिवन. तुझे कान सदा दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां. तुझे कान सदा दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां. अतिरेकाच्या कुमगाराचे मागणे
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हणून खरो हजर आसाय म्हणून हांव पाती येता हांव पाती येता हांव सर्व सुप्रास हांव सर्वस्व प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पाती येवन म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पाती हांव तुका विंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे ताव न्हू जेजू तुजे ताव न्हू केदींकच हांवें केदीक हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा दिव्या जिवनान आमकां नवो जीव मेळ्ळा ताच्या बोळान आमच्या फुडल्या कश्टांचो भार उदार काळजान उखलून घेवंक आनी गरजेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीक आदार दिवंक आमी फाटीं सराना जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोट तुमची सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत आमी गावया आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर G2 पेज नंबर 68. जिनीच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनानी. जिनीच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनानी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजेत संगी आसतना उपगण म्हाका भोगना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजेत ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका भोगना. जिणयेच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनानी. मोगाळ पुता सोवें आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र नावे आमेन.